नमस्कार, हांव सरितास कोन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया बांगड्याचे आताचे डांगर। ही हांवें बांगड्यांची आतां घेतल्या, बांगडे उजरोवन तातूंतली आतां काडून घेतल्या आनी ही हांवें बरी धुवन घेतल्या। तातूंत हांव घालता बारीक चिरलेलो एक कांदो, एक चमचो घालता आले लसणीची पेस्ट। ही पेस्ट करता आसतना थोडीशी हांवें तातूंत ओली कोथमीर घातिल्ली वाटपाक। एक हांवें हरवी मिरसांग बारीक शिनून घेतल्या ती घालता, ओली कोथमीर बारीक चिरून घेतल्या ती घालता, एक चमचो घालता टॅमरीन पल्प चिचेचे उदक। चिचेचे उदकाच्या जाग्यार तुमकां जाय जाल्यार लिंबाचो रस घातल्यार जाता। चवी पुरते मीठ, पाव चमचो घालता हळदीची पावडर, अर्धो चमचो घालता मिरचीची पावडर, एक चमचो घालता बेसन चण्याचे पीठ, एक चमचो घालता तांदळाचे पीठ। मिक्स करून घेऊया। असे मिक्स करून घेवपाक जाय। थोडे पीठ घेवन असे गोळे करून घेवपाक जाय। ते गोळे असे थापून घेवपाक जाय। असे थापून घेवपाक जाय। ताका हांव थोडोसो रवो लायता। असो दोन्ही वाटल्यान रवो लावन घेवपाक जाय। रवो लायल्या नंतर फ्राय करून घेवपाक जाय। गॅसार हांवें पॅन तापत दवरला, तातूंत हांव थोडे तेल घालून घेता। तेल तापले तशे हे डांगर हातून घालून घेवया। बांगड्याचे आताचे डांगर असे सारखे घालून घेवपाक जाय। गॅसाची फ्लेम हांव लो मिडियम दवरता। दोन्ही वाटल्यान बरे भाजून घेवपाक जाय। दोन्ही वाटल्यान बरे तळून घेवपाक जाय। आता परतून घेवया। दोन्ही वाटल्यान बरे फ्राय करून घेवपाक जाय। तातूंत भितर आतां आसा ती शिजपाक जाय। बांगड्यांचे आतांचे डांगर कटलेट तयार आसा, रेडी आसा। दोन्ही वाटल्यान बरी फ्राय करून जाली। आता हांव काढून घेता। खूप रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात। देव बरे करू।